प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचे सेवाधर्मीक वरोस द लिटर्जिकल इयर जे सुरू जाता आदवेंताच्या पयल्या आयताराक आनी काबार जाता क्रिस्तरायाचे परबे दिसाक, आनी आख्खें वरोस 3 काळांनी वांटलां. नातालांचो काळ, पास्कांचो काळ आनी सादो काळ. कालच्या दिसाक तावन नातालांचो काळ सोंपलो. आयज जेजूच्या बातिजमांची परब करून सुरू कोत्ता सादो काळ. आनी हो सादो काळ आयज सुरू कोत्ता तो आमी काबार करचे ना, पूण मातशें बंद दवरतले. गोबराच्या बुधवाराच्या आदले जो मंगळार येता त्या मंगळाराक तसोच पारात दवरतले आनी मागीर परतून सुरू करतले. दिवस पिसंताचें फेस्त जाले उपरांत सोमार येता, त्या सोमारांत कंटिन्यू जातलो सादो काळ. आनी तो मागीर क्रिस्तरायाचें फेस्त जालें म्हणटूच तो सोंपतलो. आतां एक काळार इग्रोज मात आमकां जेजूचो गूठ उगटो करता, द मिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट. आख्खे सेवा धर्माच्या वर्साचो पर्पज शेवट इज टू रिवील टू अस, हियर इज युअर सेवियर. हो आसा तुजो सोडवणदार. तुज्या सोडवणदारान तुजे पासत अशें केलां. तूं कितें म्हणटाय? वॉट इज युअर रिस्पॉन्स? सो द चर्च इज प्रेझेंटिंग टू अस Jesus the Savior throughout the liturgical year. नातालांच्या काळार तुजो सोडवणदार जेजू जल्मला गोरवाच्या गोठ्यान. कोरेजमाच्या काळार तुज्या जेजू सोडवणदारान तुजे पासत कोस सोंसल्या. कुर्सार मेला, मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला आनी तुजे पवित्र आत्मान धाडला. हो गूठ उगटो करता. आनी सादो काळ जो आयज आमी सुरू करता, पयलो आयतार सादे काळाचो जेजूच्या बातिजमाची परब करून आमी सुरू करता सादो काळ. तर ह्या सादो काळांत हुंयचो मिस्तेर उगटो करता. नातालांचे टायमार जेजूच्या जल्माचो गूठ, पास्कांच्या काळार जेजूच्या कश्टांचो, मरणाचो, जिवंतपणाचो आनी दिवस पिसांत पाडयला तो गूठ. आनी सादो काळ जो आयज सुरू जाता ते काळार कसलो गूठ इग्रोज मात आमकां उगटो करता? द पब्लीक लायफ ऑफ जीसस. 3 वर्सांचें जेजूचें जिवीत. त्या 3 वर्सांनी जेजून कितें शिकयलां, कितें परगट केलां. द पब्लीक लायफ जेजू भोंवला हांगातूय ती तें आमकां शिकयता. आयज जेजूच्या बातिजमाची परब आमी कोत्ताना जेजूक बातिजम दिवंक जुवां बातिस्पुऱ्यान कडकडलो. जशें आमी वाचपांत आयकलां. जुवां बातिस्त कितें म्हणटा? तूं म्हजे लागीं बातिजम घेवंक येताय? तुवें म्हाका दिवंक जाय बातिजम. तूं केदो व्हडलो देव आनी हांव कोण म्हणलेल्या भाशेन, आनी तूं म्हज्या हातांतलो बातिजम घेवंक येताय? ना, अशें जावंक जायना. तूं म्हाका दी बातिजम. आनी जेजू कितें म्हणटा? आसूं दी, तें तशेंच आसूं दी, म्हाका तूं बातिजम दी. हे भाशेन आमी देवाची खोशी करतले. आतां कोणाचेय तकलेंत येतलो बातिजम कित्याक घेतात? बातिजम घेता ते मनशाचें मूळ पातक ताणें पर्सनल सिन्स केलें जाल्यार ती बातिजमांत धुवन वयतात. एका भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक बातिजम दिलो जाल्यार ताचें मूळ पातक, ओरिजिनल सीन, आदाम एवेचें पातक बातिजमांत धुवन वता. पूण एक वाडलेलो मनीस, वाडलेल्या मनशाक तर बातिजम दिता तेन्ना
न्हूच ताचे मूळ पातक, पूण ताणें जिवितांत पातकां पळय केल्यात तितली बातिजमा वरवीं बोगसोतात. म्हणटूच बातिज्म पातक धुवन काडटा. जाल्यार जेजूक पातक ना आनी जेजू बातिज्म घेता, हें आनी कितें? हाची सोजमणी कितें? जेजून सगळ्या मनशाकुळाचे पातकांचो भार आपणाचेर घेतलो. सगळ्या मनशांची पातकां जेजून आपल्याच्या भुजांचेर घेतल्यात. तर देखून जेजू बातिज्म घेवंक वयता. सगळ्या मनशांच्या नांवान, आख्ख्या संवसाराच्या मनीसकुळाच्या नांवान सगळ्यांच्या पातकाचो भार आपणाच्या तकलेर घेतला, भुजाचेर घेतला आनी देखून पातकांच्या हो फारीकपणाचो हो बातिज्म घेता. आतां जेजूच्या बातिज्माचें फेस्त आयज आमी कोत्ताना तुज्या आनी म्हज्या बातिज्माचो उगडास करुया. तुमी जायते फावट धाकट्या भुरग्याचो बातिज्म जाता तेन्ना गेल्यांत आसतलीं, पळयलां आसतलें. उगडास करुया कितें कितें वस्तू आसात त्यो. कित्याक ज्यो वस्तू बातिज्माक आमी उजार कोत्ता ताका आमी म्हणटा सायन्स, खुणा, त्यो आमकां दाखयतात द मिस्ट्री बिहायंड. कितें कितें घडटा ह्या भुरग्याच्या जिवितांत बातिज्माच्या दिसाक त्यो भायल्यो खुणा ज्यो आसात त्यो आमकां दाखयतात. पयली वस्त, बातिज्माच्या दिसाक तुवें मेजार उदक आसता. बातिज्माच्या दिसाक थंय ऑयल आसा, तेल आसा. बातिज्माच्या दिसाक पास्कांची वात पेटयलोली आसा. आनी बातिज्माच्या दिसाक भुरग्याक धवी न्हेसोण आसा. सो 4 वस्तू आसात. उदक आसा, तेल आसा, पास्कांची वात आसा, धवी न्हेसोण. आनी ह्यो 4य वस्तू एक एक वस्त आमकां सांगता. पयले सुवातेर बातिज्माक उदक उजार कोत्ता. उदकाचो गूण कितें? वॉट इज द क्वॉलिटी ऑफ वॉटर? उदक एके वाटेन जीव दिता आनी दुसरे वाटेन उदक जीव काडटा. जीव काडटा उदक. कोणूय उदक न्हांवन गेल्लो न्हंयत दर्यांत बुडोवन मरता. म्हणटूच एके वाटेन उदक जीव काडटा, दुसरे वाटेन उदक जीव दिता. झाडां सुकलीं आमी शिंपता, भावत येता शिंपता, पोत्तून रसरशीत जातात. तूं खंय गेलो आनी तोकोन येयला, तुका घुंवळ कशी येता, तुजेर उदक मारलें, तुका उदक पियेन दिलें, तूं पोत्तून फ्रेश जाता. म्हणटूच उदक एके वाटेन जीव काडटा, दुसरे वाटेन जीव दिता. तर हो गूट बातिज्मांत आसा. बातिज्माचें उदक मूळ पातक देंवचाराचे जिवीत मोडटा, मारता. किलिंग द लायफ ऑफ द डेव्हल. मूळ पातक काडटा, मूळ पातक मारता. आनी बातिज्माचें उदक जेजूचें जिवीत एका भुरग्याच्या काळजांत सुरू कोत्ता. जिवीत जेजूच्या जिविताचें झाड सुरू कोत्ता. उदक साफ कोत्ता. आमचो रोप मेळो जालो आमी धुता, आंग मेळें जालें आमी न्हांवता. म्हणटूच उदकाचो गूण क्लिनींग. तर हें उदक बातिज्माचें जे भुरग्याचे तकलेर वता तें दाखयता ह्या भुरग्याचे पातक नांव जेजू नाच कोत्ता, धुवन काडटा. तर हो जावन आसा मिनींग उदकाचो बातिज्माक. मागीर आसा तेल. तेल कितें कोत्ता? वी द पीपल ऑफ द इस्ट, आमी भुरग्याक ल्हान आसलेल्या तेलान रगडटा. कित्याक रगडटा भुरग्याक? तेल धाकट्या भुरग्याक तेल कित्याक काडटा? कित्याक भुरग्याचें आंग मोव आसा. ताका तेल रगडून
ताचे मसल्स घोट कोत्ता म्हणटूच तेलाचो गूड स्ट्रेंथ घोटाय तर बातिजमांत आमी तेल उजार कोत्ता दाखयता ह्या भुरग्याक आयज जेजू कुरपेची घोटाय दिता कुरपेचें बोळ दिता. तिसरी वस्त आसा पास्कांची वात. पास्कांची वात म्हणल्यार द रिजन लॉर्ड प्रेझेंट अमंग अस. खुणा जिवंत जाल्ल्या जेजूची जिवंत जाल्लो जेजू तुका आनी म्हाका दिसती पडना पूण तो आमचे मदें आसा. ही पास्कांची वात तो उगडास आमकां कोत्ता. देखून पाद्री बातिज दितली फामिलीन भुरग्याक घेतली ते फामिलीन वात हाडल्या ती वात काडटा आनी पास्कांचे वातीक पेटयता. ते वातीच्या उजवाडान पेटयता ही वात आनी दिता कोणाच्या हातान भुरग्याच्या हातान धरूंक जाय मायन पायन धरूंक जाय ते वातीक आनी पदोन मदोनीन धरूंक जाय. आनी उतरां कितें म्हणटा पाद्री घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. पदोन मदोनीनो आवय बापायनो तुमच्या भुरग्याक आयज जेजून उजवाड दिला. हो उजवाड जेजूचो सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी that the light of Christ continues burning throughout the life of this child. भुरग्याच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड परजळून दी सगल्यांक उजवाड मेळून दी. आयज जेजून उजवाड दिला ह्या भुरग्याक पातो काडला आनी जेजूचो उजवाड ह्या भुरग्याक मेळ्ळा. आतां हे भुरगें ह्या उजवाडान चलून दी. देंवचाराचो काळोख गेलो आतां भुरग्याक जेजूचो उजवाड मेळ्ळा. त्या उजवाडान संवसारांत हें भुरगें मरो पर्यंत चलून दी. तुमी जबाबदारी माय पाय आनी पदोन मदोन रिस्पॉन्सिबल टू सी that this child grows in Christ and shares the light of Christ. आनी निमाणे सुवातेर आसा धवी न्हेसोण. पाद्री धवी न्हेसोण तुमी हाडल्या ती घेता आनी भुरग्याचेर दवरता आनी म्हणटा भुरग्याचें नांव काडून समज भुरग्याचें नांव मारियो घे ही धवी न्हेसोण. तुजे क्रिस्ती ओडविकेची खुणा आयज तूं क्रिस्ताक न्हेसलाय. सदांच निर्मळ सांबाळ. धवी न्हेसोण दिवन म्हणटा सदांच निर्मळ सांबाळ. मरो पर्यंत पातकाचें खोत तुजेर पडोंक दिनाका. यू आर क्लोथड इनटू क्रायस्ट. तूं जेजूक न्हेसलाय. तूं जेजू जालाय. आयज तावन देंवचाराक तूं फाट करून देंवचाराची वाट धरिनाका. जेजूची वाट धर आनी नितळ निर्मळ राव. पातोक लागूंक दिनाका. आनी तुमी माय पाय आनी पदोन मदोन जबाबदारी ह्या भुरग्याक पातोक लागोना जावपाक तुमी ताका निर्मळ नितळ सांबाळपाक. म्हणटच उदक जेजूचें जिवीत मेळटा तें दाखयता. तेल कुरपा दाखयता. उजवाड तूं जेजूचो परगोटणार आतां संवसारांत गो इन टू द वर्ल्ड लॉन्चिंग इन टू द वर्ल्ड टू शेअर द लायट ऑफ क्रायस्ट. आनी धवी न्हेसोण सदांच नितळ निर्मळ सांबाळूंक माय पायची जबाबदारी पदोन मदोनूय जबाबदारी आनी जण एकलो वाडलो म्हणटूच जबाबदारी. तर हो जावन आसा गूट मिस्तेर लिपलोलो बातिजमाचे हातूंत. तर प्रितीच्या भावा म्हणिनो आज जेजूची परब करतना वी कॅनॉट फॉरगेट आवर ओन बॅप्टिझम. तुका आनी म्हाका बातिजम दिला तें आमच्यान विसरूंक जायना. तर जेजूच्या बातिजमा वरवीं आमकां बातिजम मेळ्ळा आनी तो बातिजम आमी घेवन आमकां संवसारांत धाडल्यान. वी आर द प्रिचर्स ऑफ क्रायस्ट. जेजूचे परगोटणार आमी. आमकां संवसार गॉड हॅज लॉन्च्ड अस इनटू द वर्ल्ड सेंट अस एज विटनेसीस. जेजूचे गोवाय आमी ह्या संवसारांत. संवसाराचो काळोख संवसाराचे पातोक पयस करूंक. पूण कितले आमी instead of becoming the light of Christ we have become darknesses.
एक एक क्रिस्तांव तर जेजूची वात जालोलो जाल्यार कितलो उजवाड ह्या संवसारांत चलतलो आसलो, काळोख सगळो वयतलो आसलो. कित्याक वी आर मिलियन्स ऑफ कॅथलिक्स एंड क्रिश्चन्स इन द वर्ल्ड. पूण दुर्दैव ते आमी क्रिस्ताचे उजवाड जावचे सुवातेर आमी पालोवलेल्यो वाती जाल्या. या संवसारांत डार्कनेस पातकाची वाडत आसा. वाय? कित्याक यू एंड आय फेल टू बी another Christ. आमी क्रिस्तांवां आहा ती आमी फेल जाली, आमी चुकली, आमी जेजूच्या उजवाड जावंक चुकल्या. एके बायलेन घोवाक जावंक जाय जेजूचो उजवाड, एका घोवान आपले बायलेक जावंक जाय उजवाड, आवय बापायनी भुरग्यांक जावंक जाय उजवाड, भुरग्यांनी आवय बापूक जावंक जाय उजवाड, शेजारीन शेजाऱ्याक. हे भाशेन we have to be lights of Christ to each and everyone all around us. तेन्ना जेजूचे राज बांदून येतले. देंवचाराचे राज मोड आनी जेजूचे राज बांद, हो आमकां संदेश आयच्या ह्या बाप्तिस्माच्या दिसाक. म्हणटूच मागुया that we may be like Saint Paul. It's no longer I who liveth, but Christ lives in me. ही ताची उतरां. आतां जी येता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सवेन जी येता. तर सान पावलू सगळे लोकांक क्रिस्त जालो. पावलू आहलो तो गेलो, सावलू गेलो आनी पावलू जालो, नवो मनीस जालो. ताणें संवसार बदललो आलयलो. ताचे भाशेन तूं आनी हांव जेजूचे मिशनार.